बुधवारा सावन सरकारी कार्यालयांनी कामां सुरू जातलीं ते खातीर खासा कदंबाची व्यवस्था केल्या। नेगेटिव्ह जाल्ल्या पेशंटां कडेन सीएम फोनार उलयला। तांच्या भलायकेचेर तो सातिस्वेत। सगळे चेकपोस्टांचेर रॅपीड तपासणी सुरू करपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। हेर राज्यांचे मॉडेल पळोवन लॉकडावन आनी अर्थवेवस्थेक नेट दिवपा विशीं निर्णय घेतले। कोविड सर्वेक लोकांचो बरेपैकी रिस्पॉन्स मेळटा। मुख्यमंत्री सांजे प्रुडंटा कडेन उलयलो। ओपनिंग ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफिसीस ओके आम्ही स्ट्रक्चरल स्टाफ जो लागता बिकॉज म्हणजे आयज फाल्यां परत पब्लीक हॉलिडे आशिल्ली परवाच्यान जर आमकां बेजीक काम सुरू करपाक जाय डिपार्टमेंटांनी जाल्यार आयच्यान म्हटलें की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आनी तांकां लागपी कन्सर्न ते स्टरलायज करून घेवप क्लीन करून घेवप कितें हें तांकां आयज खरें म्हटलेलें आनी परवाच्यान जे तुमकां येवपाक जाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंटान हाजेर डिसिजन घेवचें की कोणाक आपोवपाक जाय कोणाक ना म्हणजे तेणी डिसिजन घेवपाचें म्हटलां आनी हे बाबतींत मागीर डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आनी ऑल द डायरेक्टर्स ओके दे टेक कॉल ते कॉल घेतले की कोणाक आपोवचो कोणाक घालतले ते आपोवचो ऑफिसांतली अरेंजमेंट सुद्दां म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान दवरून तेज्यान सांबाळची तांकां ट्रान्सपोर्टेशन जाय म्हणून सकाळच्यो आनी सांजच्यो आमी 206 कदंबा बसीस तांकां फ्लाय करपाक लायल्ल्यो आसा ज्यो ज्या ज्या जाग्या वयल्यान ज्या तालुका प्लेसीस वयल्यान येताले थंयच्यानूच आनी त्या खातीर म्हाजी परत रिक्वेस्ट आसा म्हणजे गरज ना तांच्यांनी घरा भायर सरचें न्ही बेश्टी बसींनी गर्दी करचें न्ही बसींच्या थंयसर सुद्दां म्हणजे पुलीस फोर्स हे ते दवरूनच त्या पद्दतीन सुरू करतले प्रायवेट इंडस्ट्री काही प्रमाणात सुरू जाल्या तांकां सुद्दां आमी सोशल डिस्टन्सिंग म्हटलां ओके लॉकडावन कंटिन्यू करता आसतना कितें चालू दवरचें आनी कितें ना ताच्या खातीर आमी सेंट्रलाक कळयला ताच्या बरोबर वेगवेगळ्या स्टेटींनी कितें आसतलें वेगवेगळ्या स्टेटींचो मॉडल कसो आसतो ताजो स्टडी जो आसा तो आमी सुरू केला ओके म्हत्वाची गजाल म्हणजे देशाचे प्रधानमंत्री माननीय पंतप्रधान मोदीजी फाल्यां 10 वरांचेर ते देशाक संबोधीत करतले। हांव सगळ्या गोंयकारांचो म्हणजे 90% गोंयकारांनी माननीय मोदीजीन सांगल्या त्या प्रमाणे जनता कर्फ्यूचें पालन केलें लॉकडावनचो पिरियड 21 दिसांचो 90% लोकांनी सांगता त्या पद्दतीन केलें ती सगळ्या जनतेचो हांव आभारी आसा हांव आभार मानता धन्यवाद म्हणटा तांकां आनी फुडले 15 दीस माननीय पंतप्रधान सांगता त्या प्रमाणे आमकां फुडले 15 दीस लॉकडावन कदाचित 15 दीस आसत तेवूय चड दीस आसूं शकता पण त्याच प्रमाणे सगळ्यांनी परत एकदा माननीय पंतप्रधानान फॉलो करून ते सांगता त्या प्रमाणे आयचे पुराय गोंयांत आमी म्हणटात की जेन्ना ताळयो वाजून तेंचें अभिनंदन करा ताट वाजून अभिनंदन करा घंटा वाजून अभिनंदन करा सगळ्यांनी अभिनंदनूय केलें गोंयांत खूब मोठो रिस्पॉन्स इरिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट तांकां खूब मोठो रिस्पॉन्स मेळ्ळो दुसरे फावटी जेन्ना दीप लावप टॉर्च किंवा टॉर्च पेटोवप कॅन्डल पेटोवप ह्याय गोश्टी मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट मेळ्ळो ताजे 90% पेक्षा चड गोंयकारांनी जो आसा तो सपोर्ट दिल्लो आसा त्या सगळ्या गोंयकारांचो हांव आभारी आसा धन्यवाद मानता उरलेल्यांनी बी म्हाका दिसता आमकां उरलेल्या 15 दिसांच्या कार्यकाळांत अशाच पद्दतीचो सपोर्ट हो आमकां मेळपाक जाय। आज एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे जे नेगेटिव्ह जाल्या पेशंट आमचे 5य पेशंट त्या पर्सनली 5य पेशंटा कडेन हांव पर्सनल फोन कॉल करून 5य जाणां कडेन उलयलो तांची मनस्थिती जाणून घेतली ते खंय रावतात तेंची फेसिलिटी तांच्या फॅमिलीची चवकशी केली पण एक गजाल म्हाज्या लक्षांत येयलें ते खूब पॉझिटिव्ह आसात फक्त समाजात परत म्हणजे त्यांच्या पासून हे उरचें न्ही एक मतभिन्नता जी आसा ती उरची न्हू अशें म्हाकाय दिसता शेवटी ते आमच्याच सारके आसा आनी अशें न्ही की कोविड-19 हो एकदां जालो म्हणजे परमनंटली आसतलो अशें दुयेंत न्हू हें तितक्या काळा पुरतेंच एखाद्या कडल्यान दुसऱ्या कडेन ट्रान्समिशन जाता पूण तांच्यांनी हाज्या फुडें आपल्या कडल्यान हेजो अवेरनेस करपाक तूं आनी कोणाक गावचो न्हू हेच्या खातीर 5य जाणांनी विलिंगनेस दाखयला आमच्या कडल्यान जी कितें मदत जायी लोकां मदीं वचून सांगपाक अवेरनेस करपा खातीर आमी तयार आसतले हांव 5 जाणां कडेन वेगवेगळ्या फावटी फोनाचेर उलयलो थोडीशी थोड्या जाणांक कावन्सिलिंगाची गरज आसा आमी सेक्रेटरी हेल्थ ताका सांगला की आमी स्पेशली कावन्सिलर जो आसा वो टेलिफोनिकली कावन्सिलींग कंटिन्युअसली तेंच्या कडेन उलयतलो तेंचे वेगवेगळे विशय आसा ते तेंचे सोडोवपा खातीर टेलिफोनिकली तांकां कंटिन्युअस कावन्सिलींग ते दिलें वयतलें तांकां आतां थोडीशी इम्युनिटी कमी जाल्ल्या कारणान इम्युनिटी वाडोवपा खातीर तांकां म्हणजे
आमी जशें म्हणटा की कोण तरी कंटिन्युअसली गायड करप हें गरजेचें आसा, तांकां दिलें वयतलें. ओके. बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो फाल्यां माननीय मोदीजीचे देशाक संबोधून भाशण आनी ताज्या उपरांत जी सेंट्रल गायडलायन येतली ताज्या उपरांत फुडले विशय जे आसा स्टेटींतले हे ठरतले. म्हणजे ताज्या उपरांत खंयच्यो इकॉनॉमिकल एक्टिविटी चालू करच्यो खंयच्यो ना ह्यो सगळ्यो फाल्यांच्या हेज्या उपरांत ठरतले. आमी अजुनूय चेक पोस्टाचेर फुल्ली टेस्टिंग फेसिलिटीज एवेलेबल करप काय कितें हाजो एक विचार करता. अजून फायनल स्टेजीचेर ना, कारण गोवा ऑलमोस्ट क्वॉरंटायन स्टेजीन आसा, म्हणजे गोंयांत आसतलें सगळें. आमी नवीन कोणाक घेवचे ना, बट तरी सुद्दां गुड्स व्हेकल येतात, वेजिटेबल व्हेकल येतात, हेंच्या पासून सुद्दां म्हणजे गोंयांत कोरोना व्हायरसाचो शिरकाव जावचो न्हू हाजो विचार चल्ला. आमकां CSR एक्टिविटीज आनी ह्यो फेसिलिटीज आमगे 8 चेकपोस्टाचेर एवेलेबल करप काय कितें हाजो विचार आमचो विथ कन्सल्टेशन विथ द हेल्थ मिनिस्ट्री वेळ पडलो जाल्यार आमी ह्यो फेसिलिटीज सुद्दां जेणे करून गोंयांत येवपी प्रत्येक जाण सुद्दां, कारण रॅपीड टेस्ट जर आमची एप्रूव जाली ICMR कडल्यान जाल्यार 1 वराचे मॅक्झिमम टू 1 वर तेणी उबर वर टेस्ट करून येवपाक कांयच हरकत ना. थोडेशें जर सगळ्यांचें सहकार्य लाभलें जाल्यार हेंय जावपाक शकता. ताजो विचार सुरू आसा. म्हणजे आमी फायनल जर जालें म्हणजे कसलोच बाकीचो प्रॉब्लेम जर जालो जाल्यार 8 चेकपोस्टाचेर अशा पद्दतीची फेसिलिटी आमचो विचार आसा. रॅपीड टेस्टिंग उरतलें तें म्हणजे पटकन तेजो रिपोर्ट मेळ्ळो एक अर्द्या वरा भितर जर तेजो रिपोर्ट जालो जाल्यार थंयच्यान ताका अलाव केलो, म्हणजे थंयच्यान ताका फुडें येवपाक खातीर म्हणजे आमी खूब सेफ उरतले. गोंयच्या नुसार प्रत्येक गोश्ट आमी जी विचार करता ती गोंयकारांच्या हेल्थाच्या नुसार कशें सेफ उरचें हाजो विचार करून आमी प्रत्येक पावल जें आसा हें उचलता. सर, गोवा फाउंडेशनान कितें अपोज केला कोविड-19 खातीर आयन ओर कोण यूज करूं नाका म्हणून? म्हाजे कडेन करस्पॉन्डन्स पावना. तुम्ही तर प्रायव्हेट म्हटला सर. कोण कित्याक अपोज करता पळय न्हू, आयज सपोर्ट करपाची गरज आसा. पण तेंच्यांनी कितें तरी थ्रेटन केला दे आर गोइंग टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट बी म्हणून तुमी जर यूज करीतलो तो फंड कित्याक तो मायनींग बँडाचो यूज करप अशें कितें रूल आसा म्हणून. इन कन्सल्टेशन विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट, इन कन्सल्टेशन विथ द सेंट्रल मायन्स मिनिस्ट्री हो निर्णय जो आसा हो स्टेट गव्हर्मेंट आनी मुख्यमंत्री म्हणून हांवें एकट्यान घेवना. ओके, इन कन्सल्टेशनान घेतला. खातीर लोकांच्या हिताचें जर कितें जाता आसत जाल्यार आयज राज्यांतल्या मनशांक सपोर्ट करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आनी जर कोण हेका विरोध करता आसत जाल्यार गोंयकारांनी समजचो की अशा मनशाक म्हणजे कशा कितें म्हणजे खरें कितें आनी खोटें कितें जाका आमी म्हणटा पळय तें गोंयकारांनी समजपाक जाय. ओपन आसा ही गजाल. हो निर्णय कितें हांवें एकट्यान राष्ट्रीय लॉकडावन कसो कितें वाडटलो ताचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगळारा 14 एप्रिलाक सकाळी 10 वरांचेर देशाक संबोधीत करतले. 21 दिसांचो लॉकडावन 14 एप्रिलाक सोंपपाचो. मुख्यमंत्र्या बरोबर जाल्ले निकतेच VC बसकेंत लॉकडावन आनीक 2 सप्तकां वाडोवपाची मागणी आयल्या. प्रधानमंत्र्यांनी वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्योय सुचोवण्यो घेतल्यात. कोरोना दुयेंतीचो आंकडो देशांत 10,000 तेंकलो. 21 दिसांचो लॉकडावन 14 एप्रिलाक सोंपता. शेनवारा सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडावन वाडोवचो म्हणून प्रधानमंत्र्या कडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावेळार मत उक्तायल्लें. प्रधानमंत्री मोदी मंगळारा सकाळी 10 लॉकडावन कितले दीस वाडयतले आनी कशे तरेचो लॉकडावन आसतलो ताची घोशणा करतलो. प्रधानमंत्री मोदी देशाक संबोधीत करतलो म्हूण पीएमओन ट्विटूय घाला. गोंयच्यो बॉर्डरी बंद करून गोंयांत अर्थीक गजाली चालू करच्यो. मॉल, रेस्टॉरंट, लोक एकठांय येता अश्यो गजाली बंद करून बाकीचीं कामां सुरू करूं येता म्हूण कोंगूरचो आमदार मंत्री म्हणटा. म्हणजे टोटल जे स्टेट बॉर्डर्स आहात त्यो बंद, रेल्वे बंद, नो पर्सन कॅन कम इन टू गोवा, आणि एअरलायन्स बंद, नो पर्सन फ्रॉम फ्लायट कॅन कम इन टू गोवा. हे सगळे स्टेट लॉकडावन, बॉर्डर्स लॉकडावन करून आमकां भितरल्या भितर इकॉनॉमीक एक्टिविटी चालू करपा खातीर हांवें डिमांड घातलेलो आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक. सांगलेलें आहा की तूं इकॉनॉमीक एक्टिविटी चालू कर इन फेज्ड मॅनर, म्हणजे सगळे एकदाच नाका. सोडून मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स जे आहा, सिनेमा थिएटर्स, बिग गॅदरिंग्स, ओनली मिटिंग्स, सोशल गॅदरिंग्स, रेस्टॉरंट सोडून बाकीच्यो ज्यो एक्टिविटी आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
उत्तर आणि दक्षिण गोंयासयत 15 जिल्ह्यांनी ह्या महिन्यात एकय नवी कोरोना पॉझिटिव्ह केस ना. सगळे नेम पद्धती पाळून कामां चल्ल्यात म्हूण केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय सांगता. कोरोनाच्यो आतां मेरेन 2,60,000 टेस्टी जाल्यो. फुडले 6 सप्तक टेस्टी करूं येता इतलो स्टाफ आसा म्हूण ICMR सांगता. इतले मजगतीं म्हापशां आजिलांतय कोरोना टेस्टिंग सुरू जालें. रिकॉर्ड नहीं हुए हैं. मैं इन जिलों के नाम आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा, जिसमें है गोंदिया इन महाराष्ट्र, राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर इन छत्तीसगढ़, देवनगिरी, कोडगु, तुमकुरू और उडुपी कर्नाटका में, साउथ गोवा इन गोवा, वायनाड और कोट्टयम इन केरला, वेस्ट इम्फॉल इन मणिपुर, राजौरी इन जम्मू एंड कश्मीर, आइजवाल वेस्ट इन मिजोरम, माहे इन पुडुचेरी, SBS नगर इन पंजाब, पटना, नालंदा और मुंगेर बिहार में, प्रतापगढ़ इन राजस्थान, पानीपत, रोहतक, सिरसा इन हरियाणा, पौड़ी गढ़वाल इन उत्तराखंड, भद्राद्री कोत्तागुड़म इन तेलंगाना. इसमें मुख्यतः बात यह है कि इन जिलों में जब पॉजिटिव केस आया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज के तहत काम किया और जिसके रिजल्ट फलस्वरूप हमें कुछ दिखने भी लगे हैं. लेकिन आज फिर भी यह ज़रूरत है कि हम अपनी विजिलेंस कंटिन्यूड उसी विगर उसी एनर्जी के साथ बनाए रखें. कर रहे हैं. अभी जितना स्टॉक है उसमें हम 6 हफ्ता टेस्टिंग आराम से कर सकते हैं. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेल्थ प्लीज. कोविड-19 के अडी अडचणीक सरकाराक गोंयच्या बंद पडिल्ल्या मीन उद्देगाचो मिनरल फंड पावलो. अर्थीक हलाखीचे परिस्थितींत राज्याक सुमार 1,200 कोटींचो आदार. हो फंड खरो मायनिंग वाठारांनी समाजीक स्किमी आनी हेर कामाक उजार जावपाचो. मात सध्या सरकाराक ह्याच फंडाचो मोठो आदार. आमदार मंत्री म्हणटात सद्याचे परिस्थितींत होच निर्णय सारको. कोणाचीच हरकत ना. मिनरल फंड वापरपाचेर विधिमंडळाच्यो प्रतिक्रिया. तिसरो रिपोर्ट. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो कलेक्शन केल्लें आसा फाटल्या दिसांनी जे मायनिंग चालू आसलें तेतूंतल्यान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडान सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा जवळ जवळ हो फंड आसा जवळ जवळ 180 कोटी रुपया दोन्ही सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा. आनी हो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हो कलेक्टरान डिस्ट्रिब्यूट करप आनी जेन्ना जेन्ना संकट येता तेन्ना हो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड वापरप. म्हणजे पयलीं हो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कलेक्ट कित्याक केल्लो कारण हो जो मायनिंग बेल्ट आसा गोंयभर थंय मायनिंग बेल्ट आसा थंय इफेक्टेड एरियाक हो वॉटर सप्लायाचे प्रोजेक्ट घालप मागीर जाय रोड्स शेतकार भावांक बाकीच्या स्पोर्ट्साक अशा विविध एक्टिविटीक जंय जंय कमी पडटा थंय हो फंड यूज करपाक जाता. हे जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो आसा तो जात तितलो ह्या कोविड-19 जे हे संकट आयला आनी एका लॉकडावनाक जे इफेक्ट जाता इफेक्टेड एरिया सगळ्याक इफेक्ट जायना थोडे एरिया इफेक्ट जाता त्या इफेक्ट एरियेक हो खर्च करपाक योग्य आसा. हांव मुख्यमंत्री आमचे जे प्रमोद सावंत आसा हेंचे हांव आभार मानता कारण कशें आसा की हो प्लॅनिंग जो तेणें गोंया खातीर वेवस्थीत केल्लो आनी त्या प्लॅनिंगा गेल्ले प्रमाणे आयज आमकां मॅक्झिमम केसीस जे आसा ते आमचे नेगेटीव जाल्ले कडेन आसा आनी गोंयाक तितलें भंय ना. पूण तरी सुद्दां आमी आयज काळजी घेवप ही खूब काळाची गरज जावन आसा. आनी म्हणूनच आयज मायनींग फंड्स जो आसा तो जर ताजेर विचार करतले जाल्यार म्हाका इतलें सांगून दिसता की हो फंड्स ह्या हाजे खातीर यूज केले जाल्यार कांय हरकत ना. पूण ताजो प्रॉपर यूज जावचो कारण आमी गेल्ली जाता 1.5-2 वर्सां जालीं आमी ह्या मायनींग फंड्सा खातीर खुबसो आमी ट्राय केल्ली जावं आमचे सावड्डे मतदारसंघाचे किंवा निलेश बाब काबराल जावं जे मायनींगचे रिलेटेड सगळे एरिया जे आसा तेंचे खातीर उदकाचो किंवा स्कूल बसीसचो प्रोविजन जावचें गरज आशिल्ली. पूण खंय तरी म्हाका दिसता 1-2-3% सोडले जाल्यार तेजे वयर तो यूज जाल्ले कडेन ना. सो आतां सपोज हो जर तातूंत कोरोना व्हायरसा लागून जर कोविड-19 हातूंत भितर तो फंड्स डायवर्ट जाता जाल्यार तेजो प्रॉपर यूज करचो इतलेंच आमचें मत आसा. माझ्या प्रमाणे हे व्हेरी गुड डिसिजन. म्हणजे ह्या पद्दतीन आम्ही जर मुवमेंट करीत रावत जाल्यार एटलिस्ट गोव्यान हो फंड जो तयार केला तो फंड आमच्या लोकां खातीर आमी वापरता जो फाल्यां सकाळी हांगासर जर केसीस वाडचे न्हय. म्हाका खबर आमी ज्या प्रमाणे हांगासर सगळे मुवमेंट केला सगळ्या आमदारांनी चीफ मिनिस्टरान सगळ्या आमदारांनी
आनी आमचे सगळे ब्युरोक्रेट्स आहा, सगळे ऑफिसर, सगळे पुलीस, सगळे डॉक्टर्स त्या प्रमाणे आमी बऱ्यापैकी कंट्रोलान आहा. आमकां एक ल्हान स्टेट आसल्या कारणान ते कंट्रोलान दवरपाक मातशें बरें पडलां. थोडेशे स्पॉट्स आहा, त्या स्पॉट्सार आमी आनी काळजी घेवपाची गरज आहा आनी तितून हे दोतोराचे आमच्या म्हणजे सीएमाचे जे डिसिजन आहा पळय ते डिसिजन अत्यंत बरें डिसिजन. हे फंड्स ना जाल्यार आमी कित्याक युटिलायज करा. The government has to mobilize whatever funds which are available at its disposal and utilize for the benefit of the people. But Only Chief money Minister has decided to use part of the funds, and the mining lobby has also said that the government must utilize this because this is a very, very difficult time. It's very, very difficult time, and they have also agreed. So the mining lobby has agreed, the mining companies have agreed, and the government has agreed. So I think there should not be any controversy on that. गोवा आयर्न ओर परमनंट फंड आणि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतले पयशे कोरोना व्हायरसा आड मोहिमेंत लोकांचे जीव साल्वार करूंक वापरिल्ले ग्रीन एक्टिविस्ट गोवा फावंडेशनाक नाका. क्लॉड आल्वारेसाच्या मता प्रमाण ह्या पयशांचो कोरोना आड वापर करपाचो केंद्र आनी राज्य सरकाराक अधिकारच ना. ताचे फुडें वचून तो म्हणटा ही खंय राज्याचे तिजोरीचेर मारिल्ली रेड. गोंयच्या खण उद्देगाक परत परत कोर्टान वचपी NGO म्हणल्यार गोवा फावंडेशन. आतां मायनिंग फंडांतले पयशे सरकार कोरोना आड झगडपाक वापरता ताचे ह्या NGOक उस्तुरे गेला. तांणी गोंय सरकाराक चीट बरोवन सांगला ते अशे केंद्र सरकाराक हे फंड कोरोना आड झगडपाक वापरपाचे अधिकारूच ना. वापरले जाल्यार ती अर्थीक रिसोर्सिसाचेर मारिल्ली रेड थारतली. एके वटेन देश कोरोना आड झगडटा, शक्य ते सगळे पर्याय आनी फंड वापरून चडांत चड लोकांचे जीव वाटोवपाचो प्रयत्न करता. मात गोवा फावंडेशनाक हे फंड वापरपाचो निर्णय बेकायदेशीर दिसता. वापरलो जाल्यार परिणामांक तयार रावात अशी शिटकावणी क्लॉड दिता. मायनिंग फंड फक्त मायनिंग वाठारांतल्या लोकांच्या उदरगती खातीर वापरपाक जाय. ताका लागून हो फंड कोविड-19 खातीर वापरप अशें चिंतप पासून चुकीचें. जीव वाटोवपाचे हे सगळे प्रयत्न गोवा फावंडेशनाक स्कॅन्डल कशें दिसता. सरकार हे रिसोर्सीस घेवन फुज्जो मारता असोय क्लॉडाचो तर्क. गोवा आयर्न ओर परमनंट फंडाचेरय रेड मारली जाल्यार ताचो विलो आडोवंक सुप्रीम कोर्टान वतले जंय हो प्रश्न प्रलंबीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. लोकांच्या घराघरांनी वचून कोविड-19 सर्वे सुरू. सोमार मंगळार 2 दीस सर्वे चलतलो. प्रत्येक घरांतल्या मनशां विशीं भलायकेची म्हायती मोबायल ॲपांत नोंद करतात. सर्वे पेपरलेस. सोशल डिस्टन्सिंग पाळून सर्वे. मजगती मडगांवां एके बायल सर्वे स्टाफाक रस्त्यारच घुंवळयली. लोकांनी तिका घरांत व्हरून दोतोरा काडलो. पळयात गोंयभरचो कोविड सर्वे रिपोर्ट. इट्स अ गुड मूव फ्रॉम द गव्हर्मेंट. आणि जे आता सर्वे जे सर्वेयर आहेत ते बरे फ्रेंडली आहेत सगळ्यांबरोबर. म्हणजे ज्यांनी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन आपलं काही चेकिंग केलं नाही आहे अजूनपर्यंत, तर त्यांची आता या सर्वे थ्रू त्यांची पण माहिती मिळेल. सध्या आमकां मास्क दिल्या, सॅनिटायझर दिला आणि फूल ट्रेनिंग दिल्ली आसा कसो सर्वे कंडक्ट करपाचो. आता तरी सध्या लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आसा. म्हणजे ज्या प्रमाणे आमी विचारता त्या प्रमाणे लोक सगळे डिटेलान सांगता. सो 3 दिसाचो कंटिन्यू सर्वे आसा आमचो. आता सध्या तरी ऑलमोस्ट 20% कंप्लीट जाला. 3 दिसां म्हटल्यार ऑलमोस्ट जावं शकता. कोविडाची कितें लक्षणां बी आहा? थंडी, ताप? थंडीचं म्हाका तें अस्थमा म्हाका कितले वर्सां जाली ते चालू जालें. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्लिक करता. कोणाक किडनी डिसीज तेजी एज, त्याच्या उपरांत आमी तांकां हार्ट डिसीज किंवा कोविडची लक्षणां जर आसत जाल्यार त्याची माहिती विचारता. लायक कफ, फिवर किंवा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम आसा जाल्यार. त्याच्या उपरांत किडनी डिसीज, हार्ट डिसीज, शुगर, BP, लो ब्लड प्रेशर, हाय ब्लड प्रेशर, त्याचे क्वेश्चन्स तांकां विचारता. आणि रोखडीच आमी ऑनलायन ॲप आहा डावनलोड केलो. सो आमी रोखडीच ती सबमीट करता तांकां. त्या पासून तरी कोणाचोच आमकां जोर आसा. कोणी सगळ्यांनी नेगेटीव आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा सगळ्यांचे. फक्त एक आमकां होम क्वॉरंटायन आहा पूण ताका क्लियरन्स सर्टिफिकेट मेळ्ळी आहा. आमचो वास्कोल मस्करेन.
आमी प्रत्येक लोकांच्या दारार गेले, लोकांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स दिल्लो. आमी तांकां एक प्रश्न विचारता. खुबशे आतां 2-4 वाडे आसात आमचे कडेन, अशेंच लोकांनी आमकां फुडें अशें सहकार्य करचें वचत थंय. सो सर सिन्स इट इज लोकल एरिया म्हणटा सगळ्या लोकांनी कॉपरेट केल्ले आसा आनी सगळे आपली इन्फॉर्मेशन सारकी दितात. सगळे लोक लॉकडावन आसा म्हणटा घराच आसा म्हणटा कोण कोणाच्या कॉन्टेक्टान येवंक ना. सो दॅट्स द बेस्ट पार्ट. तुम्ही आता कितकी घरां नियरली 50 तरी जाली आसतली आमची आतां. They have kept their social distance. They are wearing masks. One was lady, one was gent. मडगांव हावजिंग बोर्डात सर्वे करपाक गेल्ले एकटे सरकारी कर्मचारी बायल घोड येवन पडली. उपरांत लोकांनी तिका घरा व्हरून उदक पाणी दिले आनी दोतोराक आपोवन हाडलो. सरकारान हे अशा टिमी वांगडा एक दोतोर किंवा नर्स तरी दिवची म्हूण लोक मागतात. एक बायल रस्त्यार पडले पण तिका आमी घरान हाडली, दोतोर हाडलो हांगा. पण एक म्हाका अशें दिसता तिचे कडेन उलयल्या नंतर अशें दिसलें की तिणें आपण बरी ना म्हणून हायर ऑथॉरिटीक 2-4 दीस प्रयत्न केले, पण ते हायर ऑथॉरिटी खंय तिच्या आयकपाक कशी तयार ना. 21 डेज ती भितर बशिल्ली आसतली, 18 दीस 20 दीस भितर बसून ताजे नंतर अचानक तूं वता यो आनी तूं तांकां अशी कर म्हणटा. म्हणजे एक तर नर्स ना जाल्यार कोण तांचे बरोबर दिवचे आशिल्ले घर. रिस्पॉन्स म्हणटा तो गूड आहा, सगळे जाण कॉपरेट करता बरे भशेन. आपले जे आमी विचारता ते ऑलरेडी प्रिपेर्ड आहा, वेल अवेर आहा सगळे जाण. आनी ऑलमोस्ट आमचो आतां पार्ट कंप्लीट जायत येयला आनी ऑलमोस्ट आमची 100+ घरां सकाळच्याच म्हायत्यान जालेली आहा. हाऊस टू हाऊस सर्वे आज दिसभर सकाळच्यान हाऊस टू हाऊस सर्वे जालो. खूप मोठ्या प्रमाणात आणि बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. खरोखरच हांव फॉलोअप घेतालो 2 लाखाच्या पेक्षा चड जे आसा पळय न्ही हे लोकां पर्यंत आमचे सर्वे करपी टिमी सगळी कडेन पावल्या आनी कोणाचीच कटकट ना. सगळ्या जाणांनी आपल्या कडेन बऱ्यापैकी काम सुरू केलां आनी काही तांकां लोक सुद्दां बरो रिस्पॉन्स दिता. लोक येवन आपुणूच स्वता आपली इन्फॉर्मेशन दिता, दुसऱ्याची इन्फॉर्मेशन खबर आसतली दिता. आमी म्हटलां की IMA आसतले, बाकीची सगळी मेडिकल एसोसिएशन हेंच्यांनी सपोर्ट करचो. त्या बरोबर आसतले की IMAचे वेटरनरी दोतोर, डेंटिस्ट दोतोर, आयुर्वेदीक होमिओपॅथी हे सगळे जाण म्हणजे भायल्या सर्वेच्या टिमी बरोबरय भोंवता आसतना थोडे कडेन आमकां दिसलें की तांच्यांनी ह्या पद्दतीच्या सर्वेक सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो आसा आपलो वेगवेगळ्या एसोसिएशनांनी. कर्णिका क्रुजाचेर आडकल्ले गोंयकार तारवटी तांकां गोंयांत हाडचे म्हूण मागतात. मुख्यमंत्री म्हणटा हो विशय पर्यटन सचिव हाताळटात. दुबय सावन आयिल्ली ही क्रूज मुंबय पार्क केल्या. स्टाफाक थंय क्वॉरंटायन केल्यात. बोटीचेर 93 गोंयकार आसात. ते क्रुजाचेर एकूय कोरोना पॉझिटिव्ह दुयेंती ना. तांकां गोंयांत हाडचे म्हूण क्रुजावेल्या गोंयकार तारवटींनी मुख्यमंत्र्याक चीट बरयल्ली. डेली इन कॉरेस्पॉन्डन्स विथ द नोडल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल टीम हाज्या बरोबर आसा. तेणी आमकां आयडेंटिफाय करपाक सुरवात केला की आमकां प्रायवेट जर क्वॉरंटायन सेंटर करपाची जाली, पेड क्वॉरंटायन सेंटर्स, सेक्रेटरी टुरिजम ही पेड आमकां क्वॉरंटायन सेंटर्स ही आयडेंटिफाय करपाक लागलो. म्हणजे फाल्यां सकाळी गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन सेंटरान रावपाचें नासी फेरांक हाडल्या उपरांत आमची तयारी आमी मोठ्या प्रमाणात दवरलेली आसा. त्या खातीर हॉटेलां कडेन उलोवपाक सुरू केला की तेजे पेड म्हणजे फाल्यां सकाळी तांकां 14 आनी 28 दीस रावचे पडटले. 28 दीस सुद्दां रावपा खातीर आमी पेड क्वॉरंटायन सेंटर म्हणून गोंयांत खंयची आसची, कितली फेसिलिटीज अवेलेबल आसा हेची सगळी तयारी आतां पासूनच सुरू केल्ली आसा. आनी त्या खातीर सेक्रेटरी टुरिजम आनी तांकां हाडटले जाल्यार तेंचो प्रोटोकॉल कसो आसचो तो थंयसरल्या नोडल ऑफिसरा कडेन उलोवन तेंचो प्रोटोकॉलूय कसो आसतलो ताजेरूय बी आमी आतां पासून काम सुरू केलां. तेजे कडेन उलोवप सुरू आसा. ते वयले जेन्ना आमी मिनिस्टर ऑफ एक्शन अफेर्सचें डिसिजन जायना फुडें हो निर्णय घेतलो वयतलो. IGPन परत एकदां आपल्या सगळे कडेन म्हणजे रेल्वे स्टेशन, गेट, ताजेर ऑफिस, सेक्युरिटी चेक पोस्टाचेर परत एकदां टायट करपाक लागला. कारण
बऱ्याच जाणांक 14 तारखेची वाट पळयता खूब जाण. 14 तारखेक कितें जातलें कारण तेजेर डिपेंड आसा. ओके. कोरोनाचे महामारीतूय मातृछाया संस्था लोकां खातीर सेवा दीत आसा. फोंड्या ID हॉस्पिटलांत मातृछाया पेशंटांक आदार करता. 70त पावसाच्या वाऱ्यान वानत्या म्हादय वाड्यावेले सुनंदा गाडीच्या घराचे पत्रे उबून गेले. तिका अजून कोणाचोच आदार मेळूंक नाशिल्ल्यान ती दुसऱ्याच्या घरांत दीस काडटा. पाडोशें उदका प्रकल्पाचो एक मोटर ब्रेकडावन, दिवचले उदकाची शॉर्टेज, लॉकडावनात गोंयभरच्यो घडामोडी. तुम्ही खंय रावता? मादळ. म्हादेव वांते 70. मादळ आमची सगळी पत्री गेले, सगळे पडल्या सगळे. केन्ना हे? एका 5:30. 10 तारखे काल सांजचो तो वादळ येयल्ले. वादळ तेन्ना. तुमचे कितलेशे लुकसाण जाला? सगळे 50,000 जातले. सगळे पत्रे गेले तुमचे? सगळे पत्री गेले वाऱ्यान. पाटण 15 पाटण गेले. आणि पत्रे कितले गेले सुमारा? पत्रे 40 पत्रे गेले. हो. आणि तुम्ही मागीर सांजची कितें गेले? खंय रावले तुम्ही? आम्ही सांजची मागीर मेळची थंय रावली. आणि फुडल्या घरांत? फुडल्या. तुम्ही कितें करता? आम्ही काम बेश्ट दिसवड करून काम करून खावपाचें. आणि तसले काय ना आमकां. आणि तुमचो चेडो कितें करता? चेडो कंप्युटर शिकता. कामाक ना तो? कामा ना. कोण येवन पळोवन गेलो तुमचे? पळोवन आमचे हो गेला. कोण? सरपंच. पंचायत बिरोंडा पंचायतीची. आणि तो तलाठी सेक्रेटरी. ते पळून गेल्या. तेंच्यांनी कितें सांगला तुमकां? तेंच्यांनी कागद करून सांगले. आधार कार्ड बी घेवन या सांगला. कोरोना व्हायरसचो जो आज संकट लोकांक आयिल्लें आसा, त्याच बरोबर तातूंत एक भर म्हणजे आतां दिवचल्यान उदकाची शॉर्टेज जाल्ली आसा. 4 दीस जाली लोकांक उदक मेळना. आणि जरी रेशन कार्डाचेर तांदूळ मेळ्ळे, गंव मेळ्ळे, तरी आज उदक मेळप सामकें गरजेचें आसा. आणि आज सरकाराची सध्या परिस्थिती अशी जाल्या की तांचे कडेन रिपेर करतना तांचे नाकेनू आयिल्ले आसा. उदक धाडटात पूण तें उदक पावना. ताका लागून आमचो आज भगवान हरमलकर आणि हांव दोगांय मेळून ह्या कांय वाठारांत ज्या उंचाचो वाठार आसा, ज्या वाठाराचेर उदक पावना, प्रेशर पावना, ह्या वाठाराचेर आमी आज मोफत उदक दिवपाची सुरवात केल्ली आसा. हाचो आमचें प्रायोजन इतलेंच की बाकी कडेन उदक बारीक ना बारीक येता, पूण हो वाठार आसा हो उंच वाठार आसल्याने सदांच प्रॉब्लेम आसा. ह्या एरियेक सदांच उदकाचे प्रॉब्लेम आसता. प्रेशर नासल्या कारणान वयर उदक चडना. आणि भगवान हरमलकर आनी हांव मेळून हें काम करता. हांव आशा करता की गव्हर्मेंटाचे जे नळ आसा ते रोखडेच सुरू जातले आणि उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व जातलो. सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत प्रमुख म्हणून मातृशाळा तर्फे आसता हांगा. म्हजे बरोबर आमी हांगा 7 वर्सां जालें सुरू केलें कार्य. आणि लोक खूप प्रशंसा करता. MS धरून सगळें. तशेंच आमचे GMCन आणि म्हापसा मडगांव सगळ्या कडेन एकेन चलता. आमी टोटल 4 जाण आसता. 4 जाणांतल्यान जेन्ना आजची परिस्थिती पळयल्यार की 2 जाणांनी आमी एक्सेप्ट केला की आपूण हे चॅलेंज एक्सेप्ट करता कोविड-19चे. हांगा येवन डेली कार्य करता. तांकां हांगा सदांच सकाळी म्हणून सांगता की तुमी कशें कामां येवपा जाय, कितले प्रिकॉशन्स घेवपा जाय. ते प्रमाणे ते डेली कामां येता. कसो कितें तुमी हेल्प करता पेशंट येतकूच हांगासर? पेशंट येता की आमी तांकां पयलीं पेपर वर्क खंय करता तें दाखयता. OPD खंयची OPDन तांकां गरज आसा, थंडी जाल्यार खंयची OPD वचपाक जाय, बाकी जनरल गायनेक खंयची आसा, खंयचेय खंयचें तांकां लागता ते प्रमाणे आमी OPD हेल्प करता. डॉक्टर आमकां खूब सहकार्य दिता. ते आज आमकां इतलें बरें दिसता हें काम करून की थोडे तरी सांबाळ केल्या की प्रत्येकान न्ही. जाल्यार म्हाका दिसता हें दुयेंस उरलें न्ही. प्रत्येकाने हात भार लायल्या हें दुयेंस रोखडें वतलें आनी आमी पॉझिटीव रावलें तरी चड बेगीन वतलें. गोवा बॅडमिंटन संघटना गोंयची एक बरेपैकी एक्टीव खेळा संघटना. येता त्या नॅशनल गेम्साक गोंयच्या बॅडमिंटन टिमीक पुराय तयार करपाचो प्लान घेवन संघटनेचो वावर चल्ला. नॅशनल गेम्स अंदू गोंयांत जावपा विशीं दुबाव. प्लेयरांची ट्रेनिंग ऑनलायन सल्ल्या प्रमाण चल्ल्या. अनुरा प्रभुदेसाय आनी तनिषा क्रास्टोची लॉकडावनांतय तयारी.
we cannot go to the badminton court because of the lockdown, I am currently doing some limited ball practice at home. I am also trying to stay fit by doing training routine given to me by my trainer. I want to remain mentally fit during this lockdown. I am currently ranked 101 in world ranking of women singles. When the lockdown is over and things get back to normal, I want to play an international tournament to break into top 100. My target is to break into top 50 by this year end. I am also looking forward to representing Goa at the National Games. I usually like to do 15 minutes of workout. So after completing my workout, I like to do a good 10-15 minutes stretching as it's really important. So everyone stay fit, stay safe. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.